हांव आसा सध्या म्हापसा बोडगेश्वर देवळाच्या प्रांगणात, ज्या जाग्याचेर फाल्यांच्यान बोडगेश्वर देवळाची जात्रेक सुरवात जातली आणि जात्रा म्हणटकच तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें की वेगवेगळी स्टॉलां तशेंच वेगवेगळे मनोरंजनाची जी खेळांची जी स्टॉलां जी आसतली ती लागली वयतली आणि जात्रा म्हणटकच लोकांची भरघोस संख्या आणि गर्दी जी आसा ही वाडत वयतली. लोकांची सेफ्टी आणि प्रिकॉशन्स पाळपा खातीर वेगवेगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीजांनी वेगवेगळे कायदे जे आसा हे लागू केल्ले आसा. कालच्यान डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट तशेंच डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलादार हांच्यांनी म्हापशेची जी बोडगेश्वराची जात्रा आसा त्या जात्रेचे स्टॉलां तशेंच त्या जाग्याचेर जी जायंट वेलां आणि जे वेगवेगळे खेळांची जी एक्टिविटीज जातली ताचेर इन्स्पेक्शन घडोवन हाडलें. आणि आयज परत एकदा त्याच इन्स्पेक्शनाच्या आधारे डेप्युटी कलेक्टर मामलादार आणि म्युनिसिपालिटीचे जे काही लेबर्स आसात त्यांच्या आधारे परत एकदा इन्स्पेक्शन करून जे जायंट व्हील तसेच वेगवेगळे खेळांचे जे झोपाळे लागले वयतले तांकां कन्सर्न ऑथॉरिटीजांची जी NOC लागता त्या प्रमाणे जे म्युनिसिपालिटीची NOC मामलेदाराची NOC तसेच फायरीची जी NOC लागता ती सध्या लागू केल्ली आसा आणि ज्या ओनर्जां कडेन ह्यो NOCs ना तेंच्यो स्ट्रक्चर्स जे आसा हे सील केल्यो वयतल्यो. त्याच इन्स्पेक्शनाच्या आधारेत आणि ऑर्डरीच्या आधारेत आयज मामलादार तसेच डेप्युटी कलेक्टर आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान ह्यो ज्यो 18 स्ट्रक्चर्स जे आसात ज्यो इल्लिगल आसात जेंचे कडेन NOCs नात तेंच्यो आयज 18 स्ट्रक्चर्स सील केल्ल्यो आसा आणि 2 जायंट व्हिलां जी आसा ही सील केल्ली आसा जेंचे कडेन कायदेशीर NOCs ना. ह्या सगळ्यांचे जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. जे अध्यक्ष आसा त्याच प्रमाणे जी कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा ह्या फाल्यांचेर ह्या सगळ्यांचेर कशा तरेन लक्ष दितले पळय. जय श्री देव बोडगेश्वर. हांव सुशांत गांवकार, सेक्रेटरी देवस्थानाचो. म्हणजे उजव्या सायडीन बसला साईनाथ राऊळ, उपमुख्यातार, जॉयंट सेक्रेटरी कुणाल, आमचो सिनियर मोस्ट ट्रेजरर श्यामसुंदर पेडणेकर. हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दितात 33व्या वार्तापन दिन सोहळ्याची. फाल्यांच्यान आमचो 91 जात्रा उत्सव जातलो. सो आमचे भाविकांक कळोवपाचे एकूच आसा की आमी ह्या फाटी जात्रा उत्सवाक अरेंजमेंट तांकां त्रास जायना अशें केल्ले आसा. उजव्या सायडीन आमी मल्टिपल लायन्स घातल्या दर्शनाक लागून, जे कारण नाजाल्यार लोक पोरूक तुमी पळयला आसतले रस्त्या पर्यंत लायन वयताली, खूब त्रास जातालो तांकां. सो आमी हांगा झिगझॅग लायनी घातल्या. ऑलमोस्ट 500 लोक एकोमोडेट जातले देवस्थानाच्या रायट सायडीक. लेफ्ट सायडीकूय आमी तशेंच केला आणि प्लस तांकां आमी उदकाची सोय केल्या. इन केस कितें जालें जाल्यार आमी जे व्हॉलंटियर्स आसतले उदक दिवपाक त्या प्रमाणे आमी अंदू एक्झिट पॉयंट केल्या, नवे केल्या. कित्याक पोरू आमकां कळ्ळें कित्याक भाविकांक चिंगारिंगी जाताली, त्रास जाताले भायर सरपाक. सो आमी देवळाच्या फाटल्या वाटेन एक नवो एक्झिट पॉयंट केला. तो दर्शन घेतले काय तो सुशेगाद भायर सरोंक मेळटलो, प्रसाद थंय मेळटलो. थंयसून भायर सरलो काय डायरेक्ट तो फेरेक पावतलो, नाजाल्यार दनपार आयलो जाल्यार तो महाप्रसादाक पावतलो. सो कसलीच अडचण जावची ना लोकांक. तो एक केल्लो आसा आमी. त्या भायर आमचो भरगच प्रोग्राम आयच्यान सुरू जाता. आयज पयले 2 प्रोग्राम आहा. 5:30 एक भजनाचो प्रोग्राम, मागीर दिपोत्सव, मागीर परत 8:30 श्री साई मंडळ हेंचो आहा. तसोच फाल्यांच्यान आमचे जात्रा उत्सव. जात्रा उत्सवान आमी सूर नांवां ध्यास्त हेची रनर्स अप अंतरा कुलकर्णी हिका आपयल्ली आसा, इन्वायट केल्ली आसा. तिचो प्रोग्राम आसतलो. तसोच नवाब शेखाचो आसा, मंथन किल्लेकर म्हणून एक ज्युनियर आर्टिस्ट आहा तेंचो आसा. मागीर अशे बरेच खूब प्रोग्राम्स आहा नवे नवे. सांज सुराची आहा, क्रिएटिव्ह ग्रुपाचो एक दांडिया नृत्य आसा. आणि भाविकांक इतलीच विनंती आसा की तेंच्यांनी लायनीनसून सुशेगाद येवचे, कसली घाई गडबड करची न्हू. त्या जाणे कारणान दर्शन बऱ्या भशेन जातले. सिनियर सिटीजन कोण आसा, डिजेबल्ड कोण आहा तेंच्यांनी आमकां व्हॉलंटियरांक कॉन्टॅक्ट करचो, नाल्यार पुलीस आउटपोस्ट आहा तांकां कॉन्टॅक्ट करचो. तांकां आमकां विजिटाची सेपरेट आमी हे करतले. आणि महाप्रसादाक आमचो डेली महाप्रसाद आसतलो 1 ते 8 तारीख पर्यंत आफ्टरनून 1 ते 1:30 हेच्या दरम्यान सुरू जातलो. सो भाविकांनी सुशेगाद येवचे. जेवणाची सोय आमी अरेंजमेंट केल्ली आहा. 4 बुफे काउंटर लायल्ले आसा. सो सगळ्यांनी घेवचे. दशावतारी नाटक आसा ते जात्रे दिसा जाता. ते आमचे माया जाल म्हणून हे नाटक आसा 12 ते 2 तारखेक जातले. सो ते दशावतारी नाटक आमचे वार्षिक आमचो
प्रवीण आसगांवकर आसलो ते करताले, पूण तो आतां कैलासवासी जाल्ल्या कारणान तेची मिसीस करता आरती, सो तिका आमी हे केला, आरती प्रवीण कलंगूटकर, सो ती करतली. नमस्कार. आज संपूर्ण गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका आणि बाहेरच्या राज्यातले अशी फेमस अशी जत्रोत्सव आणि आज आमचो श्रीदेव बोडगेश्वराचो वर्धापन दिन 33वो आणि फाल्यांच्यान 51वो जत्रोत्सव चालू जाता. तेका लागून सगळ्या गोमंतकांक देवस्थानाच्या वतीन हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. या जत्रोत्सवाची खासियत म्हणजे हांगा हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन अनेक भाविक या दर्शनाक येतात आणि हो एकोपा अजूनही अबाधित असा. ही बोडगेश्वराची कृपा असा आणि तेका लागून या जात्रेचे महत्व दिसान दीस वाढत असा आणि जवळजवळ लाखो भाविक या 10 दिसाच्या जत्रोत्सवात हांगा आपली उपस्थिती लावता, हांगा आपले गावणे घालता, हांगा आपले मागणे करता. त्यांना बरो प्रतिसाद, त्यांना त्यांची कामां झालेली असा. टॅक्सीवाले नवीन टॅक्सी जर घेतली जाल्यार पयली हांगा येता आणि चावी, गाडयेची चावी देवाच्या पाया कडेन दवरता आणि तेका लागून तांकां एक वेगळो अनुभव. पयली सुरवातीक 50 वर्सां पयली हांगा वाट सरू जे आसले तांकां मार्ग दाखोवपाचो काम बोडगेश्वर करतालो आणि असे एक जाणटे अनेक अनुभव तेंच्यांनी तांकां येयल्लेले आसा आणि ते त्या दृश्टीन सांगता. आणि तेका लागून आज हो जत्रोत्सवाचे वातावरणूच संपूर्ण गोंयान चेंज जाल्लेले आसा. आणि काल माडेश्वर साहारती जात्रा झाली 31 तारखेक आणि आज बोडगेश्वराचो वर्धापन दीस, वाढदीस, आज नवीन वर्ष सुरू जाता आमच्या ह्याच्याप्रमाणे, जानेवारी ह्याच्याप्रमाणे. आणि तेका लागून आज एक वेगळे चैतन्य संपूर्ण गोंयान निर्माण झालेले आसा. संपूर्ण भाविक उत्साहित झालेले आसा आणि फाल्यां जत्रोत्सव सुरू जाता. तेका अलोट गर्दी या जत्रोत्सवाक जातली. यंदा थंडी बरी पडल्या आणि हे थंडीचो आस्वाद लोकांक हांगा जात्रेच्या निमित्तान घेवंक मेळटलो. तेन्ना हांव सगळ्या भाविकांक माझी विनंती आसा की तेंच्यांनी व्यवस्थित देवाचें दर्शन घेवचें, कसलीच गडबड करची न्हू. शांततेन हांगा येवन देवाचे आपले कितें आहा तुमचे गाराणे घालचे आणि त्याचा प्रतिसाद तुमकां 100% मेळटलो. तुमकां त्या दृश्टीन अनुभव आहा आणि तेका लागून भाविक हांगा बॉम्बे आसा, ती चेडवां लग्न जाल्लेली आसा, ती सुद्धा ह्या जत्रेक मुद्दामून येतात जेणे करून ह्या देवाचो आशीर्वाद तांकां मेळचो आणि त्यांचा संसार बरो चलचो अशें तेका लागून संपूर्ण भाविकांक वेगवेगळे अनुभव या जत्रेच्या निमित्तान जावं बोडगेश्वराचे येयल्लेले आसा. आणि तेका लागून भाविक ही जात्रा केन्नाच चुकयना. आयज जबार येवंक मेळना जाल्यार दुसरे दिसा अशी 10 दीस ही जात्रा चलता. त्याच्या नंतर आमची खोर्लेची गाडेश्वराची जात्रा सुरू जाता आणि तेका लागून हांव सगळ्या भाविकांक माझी कळकळीची विनंती आहा की शांततेन तेंच्यांनी दर्शन घेवचें आणि देवाचो आशीर्वाद घेवचो. धन्यवाद. नमस्कार. सगळ्यांक जात्रेची हुनहुनीत परबी सांगपाचें म्हटल्यार लोकांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिल्लो मतदानाक, माधानांनी, आणि अपेक्षा आसली तेंचे कडल्यान की नवी कमिटी जे निवडून हाडल्या तेंचे कडल्यान बरी सेवा लोकांची जावची. आणि तशें आयज जात्रेचो उत्सव सुरू जाता, वर्धापन दिन आणि जात्रा उत्सव फाल्यांच्यान सुरू जाता. त्या खातीर लोकांची जितली जाता तितली सोय करपाचो आमी प्रयत्न, आमी उतार दिले तो पर्यंत केल्लेली आहा. लेफ्ट रायट सायडीन माटवाची अरेंजमेंट केल्लेली आसा, सावळेक तांकां शेड घातलेली आसा, तशें उदकाची अरेंजमेंट केल्लेली आसा. प्रत्येक भाविक जो येता तांकां एक अपेक्षा आसता की बरी सोय जावची आणि त्या प्रमाणे आमी जाता तितलो प्रयत्न केल्लो आसा. प्रत्येक मादानाक विनंती करता की तेंच्यांनी अशी टीम वर्क आमच्या वांगडा करची. कमिटी मेंबर आणि मादन जेन्ना मेळोन काम करतले तेन्ना उत्सव आनीक फुलतलो. त्या खातीर प्रत्येक मादनाक हात जोडून विनंती करता की तेंच्यांनी येवचें आणि भरभरून प्रतिसाद आमकां दिवचो आणि बरी जात्रोत्सव तेंच्यांनी घडोवन हाडची. जर कितें चुकता, कितें कमी पडटा जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें आणि मेळोन ते आमी सुदारपाचे प्रयत्न करया आणि आनीक बरें करया. आयज आमच्या मदीं आमचो उपाध्यक्ष कैलासवासी अमय कोरगांवकर आमच्या मदीं ना. एक खंय तरी आमकां पोकळेपणा दिसता, कारण आमच्या वांगडा मेळोन एक उमेदीन काम करपी मनीस आणि आयज आमच्या मदीं ना. 8 जाणांची टीम 7 जाण अशी जाल्लेली आसा. एक खंय तरी आमकां पोकळी निर्माण जाता. त्या खातीर एक खंय तरी मनाक हें दिसता. आयज जात्रेच्या निमतान फाल्यां लोकांनी येवपाची सोय आमी केल्लेली आहा. तशीच ताटा जी येता, मान येता लोकांचो देवळांचो, त्या मान खातीर लेफ्टाक, देव बोडगेश्वराच्या लेफ्टाक सायडीन आमी अरेंजमेंट केल्लेली आसा. सो प्रत्येक जाण मान घेवन येवपी या देवाचे तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी सुरळीतपणे येवचें, कसलो त्रास कोणाक जायना अशें.
आणि तशीच ताटा, मानाची ताटा लोकांकडल्यानूय येता, तेंच्यांनी लायनीन रावन येवचे, जेणेकरून खंयत म्हाका दिसता खंयत मिक्सअप जावचे आनी कसलो त्रासूय कोणाक जावचो ना. देव बोडगेश्वर राखणदार म्हापशेचो जरी आसलो तरी आख्खो गोंयचो राखणदार लोक सगळे मानतात. सो कसलो म्हाका दिसना की कसलो इन्सिडंट जातलो तेच्या पांया कडेन असो म्हाका दिसना. जर कितें जावपाचें आसा जाल्यार तो सावरून घेवचो आणि जात्रा ही बरी सगळ्यांची उमेदीन जावची इतलेंच मागता. देव बरें करूं. गोवा न्यूज सभा खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर म्हापशेच्यान. तुम्ही पळयतात GNH.